सगळी उबी रावन मिसाची सुरवातेक आमी गायन गावया. ही एकच नवें गीत रोजसून गायात. पान 10 A21 पेज 10. नवें गीत रोजसून गायात. परमेश्वराक वाखाडात. शेकांची ग्रीतो vivo. Devac sorgidał gajaत. परमेश्वराच्या मानात. विदारायोरा घोडात. वयर कानात नाव देवाचें. परगोठात सगळ्यांक देव बरो दिसत्यो. ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत आमी मागता सोपून गेले विलियम फेर्नांदीस देवान सुर्गेचें राजपाव करूंक मागुया. तशें मागूंक लायला आपलो जल्माचो दीस समृप्ता प्रियांका गोमेस देवान तिचे आशिर्वाद घालूंक आमी मागुया. दोंदरे हे वाड्यांत रावतल्या कुटुंबा पासत आमी मागता झेवियर वेगस, आग्नेलो लॉपिस, कामिलो आब्रियो, एरिक टाकर, कोनन जॉय, ऑक्सिलियो दा सिल्वा, क्रिस्टियो लॉपिस, डायको काब्राल, सॅली काब्राल, नायबनी वालादारिस. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. हाचो जबाब आसा सर्वेस्परा म्हज्या देवा तुज्या मोगान म्हाका निवार. म्हाज्या भयण मानू देव आपल्या मोगान आमकां निवारता, आपल्या मोगान आमकां सांबाळटा आनी आपल्या मोगान आपलें बरेंपण आमकां अणभवूंक दिता. सो देवाचें आसतलें देवाचो मोग आनी देवाचें बरेंपण दर दिसा आमी अणभवूंक पावूं. त्याच बापाची कृपान बळ आमकां जण एकल्याक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आनी हें बलिदान आमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें मोगाचें आनी पेकोवणेचें जावं पातकियोस कोत म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया. आनी काळजांत तांदूक धरून आनी देवाचे काकुतीक उलो मारून सगलीं बरोबर हांव पातकी म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मोरान चिंतून तोंडाक चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. अमोसो अपराध अमोसो अपराध अमोसो बोड अपराध. हे बसत भाग्यान सदांच सांकवार मारे सगल्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या सोम्या काकुतो. सोम्या सोम्या काकुतो. क्रिस्ता क्रिस्ता काकुतो. क्रिस्ता क्रिस्ता प्रार्थुया. थोडो सोबे उगीच रावन तुमचे कासकें ते सांव देवा मुखार दवरात. सोर पदवीदार सासणाचे देवा आमचो बावाट बोरबोसो आनी मोग चडय. आनी तुवें बासारें तें जोडूंक आमकां फावो जावच्या. तूं फॉर्मायताय ताचो मोग आमच्या काळजांनी पेटय. हे मागता आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरदेव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या कोणान जे येताय राजभोग चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन.
बागीवन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटीवेले वाचप. भावा भयणीनो, देव जर आमचे वाटेन आसा, आमचेर आड कोण आसत? आपल्या काशा पुताक लेगून देवान वाटावंक ना, पूण आमा सोमेस्तां पासत ताका सोडून दिलो म्हणटच ह्या देणा बरोबर सगले हेर ना हेर उपकार तो आमकां दितलो. हाची आमकां खात्री आसूंक जाय. देवान विंचून काडल्यान तांचेर कोण तरी गाराणें करीत? देव जर बोगसणें दिता, कोण तर कास्तीचें फोर्मोण मारीत? जेजू क्रिस्त अशें करीत? तो न्हयच आमचे खातीर मेलो, पूण मोन्नांतलो पुनर्जीवन जालो आनी देवाच्या उजव्याक उबो रावून आमचे खातीर विनंती करता. म्हणटच कोण आमकां क्रिस्ताच्या मोगा सोशिल्लो पेल्यान काडटलो? संताप, भूक, विंगलेपण, संकोत, दुमालो, तोरवार अशें बरयलेलें आसा. तुजेच पासत आमकां दिसपटी वोल्वो लावन मारतात. मारूंक तयार केल्ल्या शेलयां वरी आमकां लेखतात. पूण आमचो मोग केला ताका लेगून सगल्या ह्या वस्तूंनी आनी बारी जैतिवंत. मरण जावं जिवीत जावं, देवदूत ओकूंवर जावं, आतां आसा तें वो फुडें आसतलें तें जावं, शक्ती जावं, उंचाय वो खोलाय वो दुसरी कसलीय रचना जावं, हांच्यान जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया उदेशी आमकां मेल्ला तो देवाच्या मोगा कडसून आमकां कधीच पेल्यान काडूंक जावचें ना म्हूण म्हाका दुबावूच ना. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तुज्या मोगान म्हाका निवार. सगलीं म्हणुया. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तुज्या मोगान म्हाका निवार. तुज्या नांवा खातीर सर्वेस्परा म्हजी राखण कर. तूं बोलो आनी मोगाल देखून म्हाका निवार. हांव जाणा गरीब आनी दरिद्रो आनी म्हज्या होड्ड्यांत कालीज म्हजें खोलवलता. जबाब. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तुज्या मोगान म्हाका निवार. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, पाव म्हाका. तूं म्हजो मोग कोत्ताय देखून म्हाका निवार. तुजो हात हांगा आसा. तुवेंच हें केलाय म्हूण ती जाणो जावन सर्वेस्परा. जबाब. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तुज्या मोगान म्हाका निवार. म्हज्या ओंठांनी सर्वेस्परा व्हडल्यान दिनवासता. लोकांचे जमाती मदें ताची तुस्त कोत्तलो, कित्याक शिक्षेप फॉर्मोन मातोल्याच्या हातांतलो दुर्बल्यांक निवारूंक ताच्या उजव्याक तो उबो. जबाब. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तुज्या मोगान म्हाका निवार. उद्गाराक उबी रावया. Soy, 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 सर्वेस्परा. Soy, 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 सर्वेस्परा. Soy, सर्वेस्परा. Soy, सर्वेस्परा. Soy, सर्वेस्परा. सर्वेस्पराचे नांवी येता तो राजा सदो जावं. मोहिमा देवाक उसर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. Soy, 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 सर्वेस्परा. Soy, 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 सर्वेस्परा. Soy, सर्वेस्परा. Soy, सर्वेस्परा. Soy, सर्वेस्परा.
सोबेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं Luga bormori Gesù Cristaचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोगया फारिजांवांतले कांय जाण येवन जेजूक सांगूंक लागले हांगासरलो भायर सरून वच तर हेरोद तुजो जीव काडूंक सोदता आनी ताणें म्हणलें वचात आनी ते कोल्याक अशें सांगात चोतराय दर हांव आयज आनी फाल्यां देंवचार काडटा आनी पिडा रोग बरो करता आनी तिसऱ्या दिसा म्हजो शेवट जातलो तरी पूण आयज फाल्यां आनी परवां हांवें चलत रावंक जाय तो जेरुसलेम भायर मरूंक एका प्रवाद्याक पटवना जेरुसलेम तूं प्रवाद्यांक जिवेशी मारताय आनी तुजे तांय धाडलोल्यांक फातरायताय कोंबी आपल्या पाकोट्या तोळा पिलांक एकठांय कोत्ता तशें कितले पावट म्हूण तुज्या भुरग्यां बाळांक एकठांय करूंक हांवें सोदलें पूण तें तुका नाका जालें चोतराय दर तुमचें गोर पाड जालोलें तुमकां उरतलें सर्वेस्पराचें नांवान येता तसो देव अशें तुमी म्हणचो वेळ येयसर तुमी म्हाका आनीक पळोवची नात म्हूण हांव तुमकां सांगतां जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी वाकाटी तुका क्रिस्ता म्हजे भयण मानू आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां 3 वस्तू नियाळूंक मेवतात पयली वस्त जेजू जेरुसलेमांत आसलो आनीक पिडा रोग बरो करतालो देवाचें उतर परगडटालो बरेपण विस्तारतालो आनी आमी जाणा फारिझेव ताचे पाटीक आसले वेगवेगळीं कारणां आसलीं मे बी दे वे जेलस वा आनीक दुसऱ्यो वस्तू आसलेल्यो पूण आमी पळयता ते फारिझेव आसले तो सगलो वेळ ताका ते धरूंक सोदताले ताका ते त्रासांक घालूंक सोदताले आनीक ताका भायर रावंक सोदताले पूण आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता हे थोडे फारिझेव ताचे सोशी येतात आनी म्हणटात हांगा सरलो भायर सरून वच तर हेरोद तुजो जीव काडूंक सोदता हेरोद तुजो जीव काडूंक सोदता आतां जेन्ना फारिझेव जेजू सोशी आयले ते कसले मनान आयले ते तुवें सोद दिवंक ना पूण जे भाशेन ते ताका सांगतात दिसतात की ते ताचे बरें आवडेतात वो ताका बरें करूंक सोदतात वो ताचे बरोबर हुस्को ते दाखोवंक सोदतात मन तुवें तांचें दिवंक ना पूण आमी जाणात चडशे फारिझेव जेजूच्या पाटीक आसले म्हजे भयण मानू एक वस्त आमकां नियाळूंक ती सगळे वेळार सगळीं मनशां रॉंग आसनात वी कॅनॉट जज ऑल पीपल रॉंग एट ऑल टायम गोडेक तांच्या जिवितांत त्यो अस्कोते आसात कितें आसा पूण एक तरी तांच्या जिवितांत बरेपण आसतात आनी हे मनशाच्या जिवितांत आमी बरेपण पळोवंक जाय आनी हांव जायते फावटी म्हणटा तो मनीस कितलोय वायटो बी देखून जाल्यार ताच्या जिवितांत एक तरी कसलें तरी बरेपण आसतलें तें जर बरेपण आमी पळयलें जाल्यार ताका आदार जातलो ताच्या जिवितांत हें बरेपण येवं दुसरी वस्त म्हज भयण मानू आमकां नियाळूंक मेवता ती म्हणल्यार जेजू म्हणटा जेन्ना ताणें सांगलें जेजू म्हणटा वच आनीक त्या कोल्याक सांग कोलो कोण हेरोदीक सांग हांव भियेना तुका इट वॉज व्हेरी पावरफूल पूण म्हज भयण मानू तरी आसतना जेजू ताका भियेना कित्याक जेजू जाणा आसलें आपलें मिसांव कितें तें आपूण कित्याक पासत आयला आनी देखूनच म्हणटा जेजू आज आनी फाल्यां देंवचार काडटा पिडा रोग बरो करता आनी तिसऱ्या दिसाक म्हजो शेवट जातलो आनी खंयचो शेवट जातलो जेरुसलेमूच जातलो कित्याक कितले प्रवादी हांगा जेरुसलेमांत मेल्यात तर म्हज भयण मानू जेजू आपले मिसांव जाणा आसलो आनीक एक ना एक दीस आपूण कसो मरतलो आनीक कितें आपणें सगळें घडटलें तें जेजू जाणा आसलो तो जेजू आपलो शेवट जाणा आसलो आमच्या जिवितांत म्हज भयण मानू आमी नियाळ करूंक गरजेचें ह्या संवसारांत आसा तेन्ना आमचें मिसांव आसा आमचो वावर आसा आमची जबाबदारी आसा आनी एका दिसाक आमचो शेवट जातलो जाल्यार हांव तयार आसा काय ह्या म्हज्या शेवटाक तिसरी वस्त म्हज भयण मानू आमकां नियाळूंक मेवता ती म्हणल्यार जेरुसलेम तूं प्रवाद्यांक जिवेशी मारतात आनी तुजे थंय धाडलोल्यांक तूं फातरायतात जाय ते प्रवादी
जेरुसलेमाक आयले तरी आसतना म्हजी भयण न्हू मन बदली नासली, जिवीत बदली नासली. पूण तरी आसतना देव सांडिना, देव सांबाळटा, देव राखता. आनी तुयसो दिल्लें आसा कोंबी आपल्या पाकोट्या तोळ्याक पिळाक एकठांय कोत्ता तशें कितले पावटी म्हूण तुज्या भुरग्यां बाळांक एकठांय का वावुरलो. म्हजे पयलीं मानू जेजू आयलो एकवटान बांदून एकवट बांदून हाडूंक, मोग दाखोवंक, बरेपण दाखोवंक, पेखोवणी दिवंक. आनी हेच म्हजे भयण मानू जेजू करीत रावलो. सो आमच्या जिवितांत जेजू आमकां एकठांयता, आमच्या जिवितांत जेजू आमकां सांबाळटा, आमकां राखता. आमी जाणा कोंबी जाणात कितें कोत्ता, आपल्या पाकोट्यांक आपल्या पिलांक घेवन आपल्या मोगाची ती ऊब दिता. आनी तशेंच सगल्या वायटांतली ती तांकां राखता आनी सांबाळटा. शी प्रोटेक्ट्स देम. अशेंच कितें म्हजे भयण मानू देव आमचें सगळें कोत्ता. दर दिसाक तो आमकां राखता, दर दिसाक तो आमकां सांबाळटा आनी दर दिसाक आपलो मोग आमचें सगळें तो आमकां अनुभवूंक दिता. हाजें पयलें वाचप आमकां उगडास कोत्ता ते भाशेन जोर तर देव आमचे वाटेर आसा, आमचेर आड कोण आसत. तर संवसारीक जिवीत आमी जियेता तेन्ना म्हजे भयण मानू आमचो एक दीस शेवट जातलो, आमचो एक दीस शेवट जातलो. सो आमच्या जिविताचेर आमी नदर मारुया. आमच्या जिवितांत जें बरें आसा तें आमी बरें करीत रावुया. दुबावच ना, आडकोळ्यो येतल्यो, देव दाखयता ती वाट आमी चलुया. दुबावच ना, हे वाटेर कोश्ट आसतले, पिडा आसतली, पूण देव आमकां सांगचो ना, देव आमकां बळान बसतलो आनी देव आमकां आपली कृपा दितलो. तर हेंच बरेंपण देवाचें आमी दर दिसाक अनुभव आनी हेंच बरेंपण दुसऱ्या सगळें वांटू तेच बापाची कृपा बळ वचोन एकल्या मागुया. भेटोवन आमी गायन गावुया. C21 कितें घालताय त्या उंड्यान पान 30 आनी 7. C21 पेज 37. कितें घालताय त्या उंड्यान, कितें घालताय ते घालची. म्हज्या बाबा बनेन म्हजें तुमचें बलिदान सुत पुतभिदार देव बापाक मानता तसलें साव म्हूण मागात. हे तुमच्या दातले बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दाबाक सर्वेस्वर मानून घेवन. मोहिमेमध्ये देवा आमच्या बापा तुका आमी भेटयता त्या देण्याचेर तुजे दिसकार अशें आमचे सेवे वरवीं तुका अदीक मोहिमा आमी दिवंक पाव मागता तुज्या पुता जीवचें नांव बीन आमेन. सर्वेस्पर तुमची सभा आसूं, तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया. वयर वर्ष आमी करून पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पोतपेताना सासनाचे देवा सोर कांय सोदता हेजो क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं आमी तुका तीन वासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समोरपता, जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगट्टा, तेर बरबशान ताचे मोहिमेमत एण्या कोते रेखता. देखो आतां देवदूतान भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Sogani sosa, volia ducha voi bova, un sorgi, un
usorgi tuka soison, sorve sorace navi, dieta nagaso, usorgi tuka soison. बापा खरंच पवित्र सॉक केल्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी खरोखर आपलेच खोशेन कोस मरण सोंसुंकेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्याची सांग दिलो आनीक म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच परी जेवण जातोस आनी कास घेतली तुका नोब्यान दिन बसलो ती आपल्याची सांग दिली आनीक म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रक्ताची कास नोव्या आनी सासणी कोराचें रगत पातकाच्या बॉक्सान मिरच्याक तुमचे पासत आनी समेस मुनशां पासत ते वारवतले ह्या म्हज्या उगड्या साक करात. बावट्टाचो गोड परगटुया Sumia Jesu ami vondo kata ami ega chigle ega idle bari tu boy babare so ami tujhe moram korkota. बाबा जीवच्या मन्नाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी जिविताचो उंडा सोडपाची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेवची कुडा रोगो शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तार लोलये तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनीक लिओ आमच्या भाग्यन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारी गोवळी बापा आनी सगल्या यात्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जन्मपणाचो बरोबर सदमेन येते आमच्या गोच्यांची आमच्या बाबा भयणांची मित्रांची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टा गोतींत मेल्ल्या समेस्तांक जे पोसोलीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची मायज सांगाती भाग्यां जुझे तिचो पोती भाग्यां धर्म दता भाग्यां जुझे वास सामगेल सोर कांय तुका मानुल्या ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर जे क्रिस्ता तुज्या पुता पुरबी. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोत बेदार बापा सोरबोंदून आनीक वैभव तुका सासणाच्या सासना. म्हज्या भयण मानू कोंबी आमी जाणात कोंबी कितें करता आपल्या पाकोटाक आपल्या पिलांक घेवन रावता आपली मोगाची ऊब दिता आनी तांकां सांबाळटा आनी राखता आनी अशेंच कितें आमचो सर्वीस पर देव आमच्या जण एकल्या सभेक करता आपलो मोग तो आमकां दिता आनी आमकां सगल्या वायटा विघ्नांतली राखता आनी सांबाळटा. फक्त जाय आमचो भावाट ताचेर आनीक देव दाखयता ती वाट आमी धरूंक देव दाखयता ती आमी वाट धरूंक देवा सांगता देवा बरोबर रावूं मागीर ती वाट मागीर कितल्याय कोश्टांची जावं कितले अवघडाची जावं देव आमकां बळान भरतलो देव आमकां कुरपेन भरतलो देव आमकां शक्तिवंत करतलो. तर हेंच जेजून शिकयले प्रार्थनांतल्यान आमकां मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणे पडूं दिवं नाका ओ वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरबोंड्या राज क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवोसोन उतरेकता
तर आमकां तुजे उदक काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. Kitek razvodki podvi ani moima tuji sasnacha sasna. सोमिया जेस क्रिस्ता तुमच्या धर्म तांक म्हणलें तुमकां शांती दोत्ता म्हजी शांती तुमकां दिता. म्हज्या पातकांचेर न्हय म्हज्या पयस सुबेच्या भावाटाचेर दिसका आनी कशे परमतिका शांती दिवन तूं सुक्याक वटान सांबाळ तो जियेताय राजपूत चलयताय सासनाच्या सासना. Amen. सोमेची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. Tumche soviasu. एकामेका मोगान जीवची शांती दिया. Devochi shiri sansarache pap katale amchi kaklutkol. Devochi shiri sansarache pap katale amchi kaklutkol. Devochi shiri sansarache pap katale amka shantidi. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपल्यान ती सगळी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरूचे म्हाका फावना पुढच्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान शेवताना गायन गावया. जेजू मोच्या D16 पान 50 आणि 5 D16 पेज 55. जेजू मोच्या की गोड मोजोतो मुंचांग जाल्या ताची बिगुजेली तोरी तुझे काळीजमा वावतोले म्हाका तसो सोडून वचूं नाका तोरी तुझे काळीजमा वावतोले म्हाका तसो सोडून वचूं नाका तांबूक लागल्या मोच्या वोत्म्यांक जेजू मोचे काळतूस स्वर्गा वेल्या बुड्या ये जेजू ये तुका आशेन रावता तुजे शिवाय कसलोच म्हाका जीव ना ये जेजू ये तुका आशेन रावता तुजे शिवाय
प्रार्थूया. जेवच्यान आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या संस्काराचो आमकां परिपूर्ण फळ फावो. ताचे वरवीं आमच्या जिवच्या मरणांत आनी पुनर्जीवनपणांत वांटो मेळ्ळा. तर जे कुणे रुपान आमी समरमून घेतलां तें ह्या जिवितांत स्वतान आनी स्वर्गार सोपून आमकां मेळो शें क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. म्हज्या बहीण मानू, आयज आमची माडी 5:15 वाजता माडीचेर आशिर्वाद आनी उपरांत 5:30 वाजता मिसाचें बलिदान. फाल्यां रुजाय सायबिणीची आमची नव्यान सुरू जातात. मागतलो सांजेच्या वेळार तुमी मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवचो. म्हज्या बहीण मानू, आमचे भुरगे हॉलिडेजांत आसात. हॉलिडेजांत आसात. फर्स्ट टायम हांवें पयल्या नको मे बी मागीर तूं मागीर हांवें कितें म्हणलें जाल्यार मागीर रॉंग धरतलें. फर्स्ट टायम पयल्या हांवें फिरकोचें तो भुरगीं नात मिसाक. इट्स वेरी सॅड. आय डोंट नो. म्हयन्या सोमानाक तरी एवरीडे तरी हाडूंक जायनात जाल्यार 2 पावटी तरी भुरग्यांनी मिसाक हाडपाक जाय आमी. जावं एक दीस वेनिसडे हाडपाक जाता ना एक दीस फ्रायडे हाडपाक जाता आनी मागीर संडे. अशें पळय मानू भुरग्यांक आमचे जाय. आनी आमी तुमचो जालो, आमी जाणटी जालीं, आमी गेलीं. तुमी मिसाक येतलीं ना. डोंट थिंक अबावट युअर सेल्फ. यू हॅव टू थिंक अबावट युअर चिल्ड्रन. ग्रँड चिल्ड्रन आसात, दुसरीं आसात, तीं आसा नातरां, तांचें चिंतूंक जाय. तांचें चिंतूंक जाय. फुडार कितें आसा बरो ना. सो जें तुमी तांकां आतां दितलीं तें फुडाराक वतलीं. तुमी सदांच मिसाक येतात. कित्याक येतात? कित्याक तुमची आवय बापाय कडल्यान हो मिसाचो मोग मेवला, बरेपण मेवलां. आनी होच मोग, हेंच बरेपण आमच्या भुरग्यांच्या काळजांत आमी घालूंक जाय. सो हॉलिडेजांनी प्लीज हांव म्हणटलो भुरग्याक आख्खे सोमोनभर तरी हाडूंक जायना जाल्यार 2 दिसांक सोमानाक तरी हाडात. एटलिस्ट वेनिसडे एंड फ्रायडे. ओके. आनी ह्या दिसांनी सांजेच्या वेळार तुमी सांगात भुरग्यांक मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक. रागार जायनाकात. रागार जायनाका. कित्याक भुरग्यांचो हुस्को. आमची भुरगीं ती आनीक मागीर ना. पयलीं आमचे लागीं जाता तें आतां दिवपाचें तांकां भुरग्यांक आनी हो मोग हें बरेंपण. सर्विसपूर तुमची सोबी आसूं. तुमचे सगळे आसूं. असर पुदबिदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. सामिंगेली मागणे. सामिंगे महाबोडव्या लढाईच्या दिसा तूं आमकां राख. देंवचाराच्या कोटेपणांतली आनी पासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी कालते फुडें मागता. आनी तूं सर्गीच्या दोलबाराच्या कुंवराक देवाचे पोदवेन सैतानाक आनी सगल्या खोटे ओतम्याक एमकोडांत लोटून घाल. कित्याक ते ओतम्याचो नाश करून आख्ख्या संवसाराक झळपडटात. आमेन. मिसाच्या शेवटाक आमी गायन गावुया. F23 वचुया पान 9 आनी 6. F23 पेज 96. वचुया क्रिस्ता शांतीन वचुया. वचुया क्रिस्ता शांतीन वचुया. वचुया वचुया क्रिस्ता शांतीन वचुया. वचुया क्रिस्ता शांतीन वचुया. वायट करतल्यांक बोगसुया. दुस्मानाक वेग मारुया. जेजूच्यो शिकवण्यो वेव्हारांत घालुया. एकाडीस मनांत चलया. वचुया क्रिस्ता शांतीन वचुया. वचुया क्रिस्ता शांतीन वचुया. वचुया वचुया क्रिस्ता शांतीन वचुया. वचुया क्रिस्ता शांतीन वचुया.